इंडस्ट्री पॉल्युशनाचो जो प्रश्न आहा हांव विधानसभेन आसलो हांगासरलो आमदार बाब राजन नाईक हो खूब फावटी हाजेर आवाज उठयतालो पूण सरकार कांयच करिनासलें आयकताले वगैरे रावताले. आयज डॉक्टर जॉर्सन जो आमच्या मदीं हांगासर आहा प्रेस घेतलेली आहा हांच्यानी एक बरो मुद्दो मांडलेलो आनी हो जायती वर्सां जाली फ्रॉम द 2005 तो फायट करीत येयल्लो आहा. हांगासर अश्यो इंडस्ट्री आहा ज्यो ह्या लोकांनी फायट करून बंद उडयल्यो पण त्या जाग्यार जे झिंक आणि बाकीचे विकारी मेटल जे विषारी मेटल जे असले हे थंयच सोडून गेले. आयज दुबाव आहा की परतून वेदांता ही इंडस्ट्री निकोमेट म्हणून जी इंडस्ट्री आहा ही परतून वेदांता हे चालू करपाचो असो लोकांक एक दुबाव येयल्लो आहा. तेका लागून हांगासर सगळे जमल्या प्रेस घेता आमी एज अ TMC म्हणून आनी डॉक्टर जॉर्सन आमचो जो आहा हाची लिडरशीप घाला. सदांच येणाऱ्या काळात आम्ही एक उतर दिता आमचे मॅनिफेस्टोन आसतले की आम्ही पावरान येयले उपरांत असल्यो इंडस्ट्रींक आमी अलाव करचे ना. आमी हेजो अर्थ इंडस्ट्रीच्या विरोधान ना पण नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री आमी हाडटले ज्यो ह्यो विषारी ज्यो पॉल्युटेड इंडस्ट्री आहा ज्यो लोकांक नाका. कुंकळ्ळेचे 5-6 हजार लोक हेजेर इफेक्ट जाता, लोकांच्यो बांयो पिड्ड्यार जाता. असल्या लोकांक आमी रिलीफ दितले आनी येणाऱ्या काळात TMC पार्टी हाचो मॅनिफेस्टोन हे मुद्दम आमी नमूद करतले. आयज आमी सुरवात केल्ली आहा. येणाऱ्या काळात हो लढो आमी कुंकळ्ळेकार सगळे मेळोन कुंकळ्ळेकारां वांगडा मेळोन आमी TMC परिवार हो लढो दिवपाक आमी कुंकळ्ळेच्या फाटल्यान आसतले. कुंकळ्ळेच्या पॉल्युशन जे जाता आनी लोकांक जो त्रास जाता ह्या लोकांक रिलीफ दिवपाक